नमस्कार गोंयकारां, म्हजें नांव कॅप्टन डॉक्टर सॅम जोझफ ब्रॅगॅन्झा. गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्याचो कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एड्युकेशन अँड स्पोर्ट्स आनी एनसीसी ऑफिसर. हांव गांवांत म्हापशेचो आनी हांव उमेदीन बोल्ला कित्याक म्हाका सोयेक मेवला तुमकां सगल्या गोंयकारांक घालूंक एक पारकोणें. पूण पयलें हांव तुमकां म्हज्या फॅमिली वशीं 2 उतरां सांगूंक सोदतां. म्हापशेच्या आन्साबादचे ब्रागांझा फॅमिलीन म्हजो जल्म जालो म्हणून हांव म्हाका खूब नशिमोन सजमता. कित्याक म्हज्या फॅमिलीन कोंकणी सिनेमाचें पयलें फिल्म मोगाचो आवंडो घडोवन हाडलें. ह्या फिल्मान म्हजे शापाय जेम्स ब्रॅगॅन्झान हाणें काणी आनी कातारां बरयला, तशेंच कलाकाराचें आनी कातरिस्ताचें काम केलां. ताचो भाव आल जेरी ब्रॅगॅन्झा हो फिल्माचो डायरेक्टर, प्रोड्युसर आनी लीड एक्टर म्हणून वावुरला. ताका कोंकणी सिनेमाचो बापूय ओ फादर ऑफ कोंकणी सिनेमा म्हणून संवसारभर वळखतात. 24 एप्रिल 1950 ह्या वर्सा हे फिल्म रिलीज जालें आनी आयज ह्या दिसा कोंकणी सिनेमाचो दीस म्हूण मनयतात. 1967 ह्या वर्सा म्हज्या फॅमिलीन आपलें दुसरें फिल्म सुखाचें सोपन रिलीज केलें आनी आल जेरी ब्रॅगॅन्झा वांगडा म्हाज्या शापाय शामायनूय काम केल्लें आसा. सुखाचें सोपन ह्या पिक्चरांतले फामाद कातार जुरामेंत नेकेत्राचेर म्हाज्या शापाय जेम्स ब्रॅगॅन्झान बरयले आनी आल जेरी ब्रॅगॅन्झान गायले आतां पासून काजारांक आनी एफएमाचेर आयकोंक मेळटा. आयज म्हज्या फॅमिलीची ही इतिहासीक गजाल तुमच्या मुखार दवरपाक म्हाका संदी दिली म्हणून हांव काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा चिकाली बाय क्रुसेडर्स आनी स्पोश्टी तांचे वांगडी बाय सिंथिया डिसुजा हिका. कोंकणी वयर काडूंक जशें म्हाज्या फॅमिलीन वावूर केलो तसोच चिकाली बायो क्रुसेडर्स करतात आनी तुमी सगल्यांनी करचें म्हणून हांव आशा बाळगितां. आतां म्हजें पारकोणें हांव तुमच्या मुखार मांडटा. म्हाजें पारकोणें अशें: टायम सांगता पूण घडयाळ न्हू, खोटवट आसा पूण मेस्त न्हू, दाडी आसा पूण साधू न्हू, कितें तें सांग. आनी एकदां रिपीट करता. टायम सांगता पूण घडयाळ न्हू, खोटवट आसा पूण मेस्त न्हू, दाडी आसा पूण साधू न्हू, कितें तें सांग.